नमस्कारू विश्व कोंकणी वाहिनींदू सर्व वीक्षकांक जय श्री पैलो आत्मीय स्वागत. आजी आमगेल वाहिनींतू एक प्रख्यात समाजसेवकू ग्रामीणाभिवृद्धीचे मादरी नायकू आणि तंगेले मळले स्ವಂತ उद्यम श्रेयस इंजिनियरिंग इंडस्ट्रीज मळले सानूरांतू संस्थापक जावन आशिल्ले संस्थे जलासूचे उद्यमी श्री सानूर नरसिंह कामत. सार्वजनिक जीवन पंचायत राजाडಳಿತ ग्रामीणाभिवृद्धी आणि सहकारी क्षेत्रांतू हांगेल सेवेक राज्य आणि राष्ट्र मट्टांतू हांनी प्रसिद्धी जावन नाव पावली. सान हळ्ळींतू प्रारंभ कोरनू राष्ट्र मट्टाचे चिंतने ताई वाड्डिले हांगेल मौल्याधारित जीवन तांगेल जीवनाचे पयण मस्त जनाक प्रेरण जावन आसा. या असल एक प्रेरणादायक सैरे श्री सानूर नरसिंह कामत हांका आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया आणि तांगे लागी संदर्शनांतू संवादांतू तांगेल विचारू तांगेल मौल्याधारित पयणा विषयू ऐकून आम्ही ज्ञान प्राप्त करया. नमस्कार. नमस्कार कामत माम तुमका आमगेल वाहिनींतू आदरणीय स्वागत. आता तुमगेल विषयांतू मस्त सकजे समाजसेवा केलेले ऐकून आमका मस्त एक नमने संतोष झालेलो आसा. आणि तुम्ही ताजी खातीर एक हार्ड वर्क करून देशा खातीर म्हणून काम करता आसाची एक भारी संतोष विषय. आता आम्ही तुमगेल पयणा काणी ऐकूया. सुरेख तुम्ही सान असतना संघांत मौल्य तुमचे संस्कार पुराय घेऊन वाडिलींची ते तुमका अशी वाढून येतना तुमका कशी आधार जाले निर्धार घेवच्याक तुमगेल जीवनाचे पयण सुरू करच्याक पुरा एक सांगतावे आमका. साणूर म्हणजे एक कार्कळ तालुक्याचे एक सण ग्राम. वय सनपणेची स्कूल वतनाची RSS शाखे वतन म्हणजे 1 ಗಂಟೆचे एक संजवाला एक 5 तक 6 ಗಂಟೆ ते आम्ही पुरा जन चिल्डो ಒಟ್ಟು मेळणू खिलचे एक देशभक्ती गीते सांगचे श्लोक सांगचे व्यायाम करचे असले एक सान चटुवटिका ते आम्ही सनपणेरी आमकां ते अवकाश मेळ्ळो. ताजे नंतर हांव 7th क्लास रजेरी एक उदयवाणी पत्रिकेरी 1 ತಿಂಗಳ ವಸಂತ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ म्हणून आयले. कोणी येताले निमित्त 7th क्लास पास जावन आसका तो 7th क्लास वतले 7th क्लासा नंतर वयल्यान भागी दाविता म्हणून आयले. तशें हांव ताके कर्जी घाल्ले 1 महिन्याचे ते शनिवास शिबिर म्हळ्यार थंय राबून म्हळ्यार नेत्रावती नदी तीर बंटवाळांत नेत्रावती नदी तीरांतू नारायण सोमयाजी म्हणून आसा थंगेले एक 100 एकर तोट आसा. थंय तांणी एक त्या तोटा मध्येंतू एक वसंत वेद पाठशाले म्हणून म्हळ्यार वेद नित्य पूजा विधी हे शिकोत आसले एक कार्यक्रम. तशें म्हाका ताची आसक्ती जावन हांव ताका अर्जी घालून फुडले म्हाका रिप्लाय आयले. तुमगेल आन सोडले कसं जालें म्हळ्यार म्हगेल अम्म बंटवाळची ते नरीकोंबू म्हळ्यार बंटवाळ अम्म म्हणाले आम्ही सनपणेरी मोगरनाड जावन न्हंयतल्या दाखून त्या गांवां बरोबर वतलींची पोडना तूं बस म्हणून सांगलें. तशें हांव म्हगेले मम्मा फोन केलो. मम्मान फोन करतना यो रे तूं आमगेल्या घरा कडेन यो मागीर तुका हांव वेवस्था करता. कडेन सकाळीची फुडें आतां पुणी नंदिनी पॅकेट दूद आसा तेदन कसं म्हळ्यार सगळे बंटवाळ नगराक नारायण सोमया दिले एक हांदो कोडक्या दाखून म्हळ्यार सकाळीची 5 ಗಂಟೆक तांगेले कॅनांतू स्टिला कॅनांतू एक टेम्पररी दूध सप्लाय. तशें तें दूध सप्लाय केल्ली मागीर वतना म्हगेल्या मम्मान ते टेम्पररी कॅन पुरो खाली जाल्ला त्या कॅना वटून म्हाका घालून सोडले. हांव ते कॅना तितलो व्हड आशिल्लो. तशें हांव सीदा ते टेम्पो वचून पाविलो नारायण सोमयाजी कोडक्यांत. बहुशा पुरो जनान मुंचे म्हळ्यार हांव पळय अर्थ एक 5 वर्स फुडें बृहत गोसंमेळना म्हणून केल्लें सानूर गांवांत 2019 फेब्रुवारी महिन्यांत. तशी एकल्यान म्हाका अशी संदर्शनां दिलें तूं कशी ते गोसंमेळनाचे कोरका म्हणून दिसलें म्हणून. बहुशा म्हाका 7th क्लास आसतनाची हांव ते सोमया दिले पाठशाले वता सुरय पाविलो कोडक्यांत. तशी ते अशा पुरो म्हणून लेखचे हांवें. तशें हांव 1 म्हयनो थंयची राबलो. थंयची राबून सकाळीची 4 ಗಂಟೆ उठाका सकाळीची नदी स्नान आमकां वय वय तशी आमकां तेदना च्या कापी पुरो दिना आशिल्लें. तांणी म्हळ्यार कोथंबरी कशाय पंचान्न तशी आनी तांगेल्या तोटांत आमकां सकाळी 1 ಗಂಟೆ कायका म्हणून म्हळ्यार तोय 80 वर्साचे सोमयाजी आमगेलो काम करता आशिल्लो. ताजे नंतर तो भगवत गीतेच्या आमकां पाठ आनी करता आशिल्लो.
तशी एक दिवस संस्कृत भोजना म्हळ्यार संस्कृत शिकोवचे खातीर आमी भोजना म्हणल्यार तांणी घालताच उपदंशः म्हळ्यार उप्पिनकाय, मास्तु भो म्हळ्यार पुरो, क्वथितम म्हळ्यार सांबार तें पुरो बरयताचे तें पुरो पळोवन आमी संस्कृत सोडून विंगड उलोवचना तशें तें संस्कृत व्यवहार संस्कृत आमकां आयलें आनी विंगड विंगड कुटीर करून शृंगेरीचे तांणी नित्य पुजा विधीक म्हाका मंत्रपुष्प येता मागीर गणेश तरो शीर्षक येता म्हळ्यार तेदना आमकां कशें म्हळ्यार तें एक संस्कारा पाठ म्हाका सुरय मेळ्ळो थंय बंटवाळांत नरीखंबू तशी 8 क्लासांत मागीर हांव ITC इनिशियल ट्रेनिंग कॅम्प म्हळ्यार प्राथमीक शिक्षा वर्ग ITC 7 दिसाचे कॅम्प ते पेरडोरांत केले SSLC येताना OTC ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॅम्प म्हणटाचे जाल्यार संघ शिक्षा वर्ग म्हणटाचे ते 1 म्हयन्याचे ते शृंगेरी मठाच्या परिसरांत केले तशें तुमी सांगल्या म्हणके म्हाका 7 क्लासांत 1 म्हयन्याचे वसंत वेद पाठशालेंत संस्कृत वेदाध्ययन मागीर दिनचर्या हय तें पुरा म्हाका मेळ्ळें 8 क्लासांत 1 वराचें शिबीर 10 क्लासांत 1 म्हयन्याचें संघ शिक्षा वर्ग ताचे नंतर हांव मागीर SLC जाल्ले PUC वतनाची अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संपर्क आयलो ताजे नंतर हांव कर्नाटक पॉलिटेक्निक मंगळूरांत 3 वर्सां हॉस्टेलार राबून शिकिलो तेदना हांव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदाचे मंगळूರು नगर ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ जावन ಚಿಕ್ಕ ಪೂರ 27 ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಪರ್ಕ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ म्हाका थंय तशी सानपणेरी म्हाका चिक्के असले एक मौल्याधारित शिक्षण आनी एक ग्रासरूट लेवल एक अवकाश मेळ्ळो मागीर विशेश जावन हांव एक चलो एक चल्ली म्हगेली बहीण आनी हांव दोगां जाण म्हाका आ नम्मान धैर्यार तेदना हांव खंय वता म्हळ्यार पेटयला ಬಹುಶಃ तेंची म्हाका एक जनालोट्टू मेळूक विंगड कडेन संपर्क वड्डोवच्याक म्हाका कारण जालें तशें म्हगेलो आवस बापूस ल्हान आसतना म्हाका धैर्यार म्हगेले चेल्लो खंय गेल्यार एक लायक संस्कार जावन आसता म्हळ्यार एक विश्वास अशी राधाकृष्ण कामत म्हणून साणूर हय अम्मा चंद्रकला कामत म्हणून हय म्हगेलो अम्मा बंटवाळची ರಾಜಪುರೋಹಿತ ಗೋಪಾಲ ವಾಮನ್ ಭಟ್ಟಾಲ್ ದುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ತುಂಬಿಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆಲೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಗೇಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ತ್ರಿಕಾಲ್ ಪೂಜೆ ನಿದತ್ತ ತೈ ಅರ್ಥಾಚಪುರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪುರದಲ್ಲ तशी तुमगेले ते हें जावन ABVP येताना अखिल भारतीय विद्यार्थी ते तुमकां लिडरशिप मेळाल जाती ताजे निमित्त तुमकां कशें मुराय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंतू हांव 3 वर्सां आशिल्लो तेन्ना हांव कर्नाटक पॉलिटेक्निकाचे हाजे तेंचे स्टुडंट लिडर जावन आशिल्लो मेकॅनिकल इंजिनियरिंग वायस प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो स्टुडंट युनियनाचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदाचो हांव नगर कार्यदर्शी आशिल्लो तेन्ना स्टुडंट्स एक्सपिरियन्स इन इंटरस्टेट लिव्हिंग म्हणून स्टेप म्हणून एक प्रोग्राम आशिल्ले म्हळ्यार अस्साम मेघालय नागालँड अरुणाचल प्रदेश हे 7 सिस्टर्स म्हळ्यार 7 सिस्टर्स म्हळ्यार हे आमगेले ईशान्य भारतांत चिक्के प्रत्येकतावाद चड थंय म्हळ्यार चिक्के विदेशी आक्रमण प्रचड तशें जावन हे भागाचे संस्कृती कळो म्हणून थंयचे चेडवांक हांगा 1 वार रब्बोत तसले कार्यक्रम तशी एक 7 जन अस्साम मेघालय नागालँड दाखवून एक 30 जन चेडूं हांव ते कार्यदर्शी आसतना आमगेले मंगळूर आयलेंची तशें मंगळूर उडुपी मणिपाल 4 दिवस विंगड जनाले घर कडेन म्हळ्यार आमगेले संस्कार कशे आसा म्हळ्यार तांगे लगी एक देशभक्ती आनी आमी एक विशाल परिवाराक संबंध पावयले शिकोवचे खातीर एक स्टुडंट्स एक्सपिरियन्स इन इंटरस्टेट लिव्हिंग विंगड राज्य येवन तांणी एक अनुभव घेवचे तशी म्हाका तेदना हांव कार्यदर्शी जावन आशिल्ली हें पुरो अवकाश मेळ्ळो तशेंच हांव BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडाक म्हगेलो डिप्लोमा जालें मागीर कॅम्पस इंटरव्यू जावन हांव ते अप्रेंटीस ट्रेनिंगाक गेलो तेदना हांव राज्य कार्यकारिणी सदस्य जावन आशिल्लो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तशें हांव शनिवार आयतार म्हाका रज मेळटना हांव थंय कॉटन पेटे म्हणून आसा थंय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदाचें ऑफिस आशिल्लें स्टेट ऑफिस थंय हांव येवचें आशिल्लें तशें म्हाका संघाचे विंगड प्रचारक आले तशें एक अवकाश मेळ्ळो सपोर्ट लायक आशिल्लो घरचालो हेजो तशी तुमकां देवाल देना लायक हें मेळ्ळें तेची तुमी हांव BHELांत 1 वर्स जाल्लें मागीर म्हाका दिल्ली पोस्टींग जाल्लें दिल्लींत गुरगांवांत सोलार सेल्स युनिटांत पोस्टींग जाल्लें तेंच्या टायमार म्हगेलो अन्नाक हर्निया प्लास्टी म्हणून एक सर्जरी जावन म्हगेलो हांव सायकल मोस्तून प्रति दिवस सामान हाडून पेंटा दाखोवन सामान हाडून एक सनूर जिन्सा वेअर करता आशिल्लो कडेक ताका चिके आदार जावं म्हणून हांव तें काम सोडून गांवां आयलो हांव एकलोच चालू जाल्लें तांगेले अपेक्षा आशिल्ली पूण असल संदर्भार तेदना अन्ना लोट्टू हांव एक 3 वर्स वेअर म्हळ्यार अन्नाक वेअरान साकार करून हांव सायकलार गेल्यार हांव स्कुटरार वचून सामान हाडटा आशिल्लो तशें एक
हांव गांवांत राबता हात दिवन अवकाश मेळ्ळो. ताजे नंतर हांव वापस मुंबयचें मुखार म्हळ्यार म्हाका एक 2 वर्सां जालीं मागीर अयो हांव शिकिल्लें कसं नाही हांव कसं नाही म्हणून एक मन आयलें. सो जावन हांव वापस असोसिएटेड प्लास्माट्रॉन म्हणून एक मुंबयंत एक प्लास्मा कोटिंगा कंपनी आशिल्ली. आमगेले सानूरू पांडुरंगा कुडो म्हणून ताजे ओनर. तशें हांव 1 वर्स थंय काम केलें. ताजे नंतर वापस म्हाका गांवां येवया म्हणून जाल्लें. म्हळ्यार हांव वापस तें काम करचे बदला गांवां येवन कसं नाही स्ವಂತ प्रारंभ करुया म्हणून हांव 1 वर्स नंतर गांवां येवन एक 25 वर्स प्राय म्हाका. तेन्ना हांव श्रेयस इंजिनियरींग इंडस्ट्रीज म्हणून एक फॅब्रिकेशन युनिट प्रारंभ केलें. ताजे नंतर हांव संपूर्ण जावन गांव केंद्र जावन साणूर केंद्र जावन हांव म्हगेलें सामाजीक कार्य सगळं करूंक तुमकां आदार स्ವಂತ उद्यम ಒಟ್ಟು म्हगेलें आसक्ती आशिल्लें सामाजीक कार्यांत म्हाका अवकाश मेळ्ळो. ते उद्यम घालतना कसं पुरो चॅलेंजेस चॅलेंजेस म्हळ्यार म्हाका तेदन कसं म्हळ्यार बँकांत तितलें वगी रीण आनी मेळना आशिल्लें. हांव खादी ग्रामाभिवृद्धी योजने म्हणून आशिल्लें खादी उद्योग म्हणून आशिल्लें. तेदन कसं म्हळ्यार ते बेंगलोरा सँक्शन जावन येवका एक 5 लाख लोनाक म्हाका 1.5 वर्स गेलात. आतां KVIC म्हणून बँका मुखांतर त्या स्किमार मेळटा. पुढे खादी बोर्ड म्हणून आशिल्लें KVI खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड. एक सणाची म्हळ्यार 5 लाख म्हळ्यार जाल्यार आतां ते वेवस्था लायक जाला. कसं म्हळ्यार चिक्के सुलभ जाला. आतां बँका मुखांतराची 25 lakhs ते PMEGP म्हणून लोन दिता. ते KVIC KVIB DIC मुखांतर मेळटा. तेदन ते कसं म्हळ्यार बारीक कश्ट जाल्यार म्हाका ते गांवांतूच कसं नाही करका म्हणून तेदनाचे एक हांव स्ವಂತ बिल्डींग करून श्रेयस इंजिनियरींग इंडस्ट्रीज म्हणून फॅब्रिकेशन लायक अशें तशी त्या निमित्त आतां तुमी मेकॅनिकल इंजिनियर शिकिल्ले आसा ताजे सपोर्ट मागीर पॉलिटिकल सायन्स हांव कशें म्हळ्यार हांव गांवांत तेदना मंडल पंचायत चुनावणा येयले तुमकां गोत आसा. तेदना सुरेख मंडल पंचायत म्हणटा तेदना MLA MP मात्र आशिल्ली. ह्या ग्रामीण भागात तांकां राजकीयांत एक अवकाश नाशिल्लो. फर्स्ट टायम आमगेल्या रामकृष्ण हेगडे चीफ मिनिस्टर ताणें एक मंडल पंचायत सिस्टम हाडलें. तेदन हांव सुरेख चुनावणे राबलो. तेदन म्हाका 23 वर्स पाय जाल्यार 5 वर्स नंतर ते मंडल पंचायत वचून ग्राम पंचायत सिस्टम आयलें. तेदन हांव हांनीच म्हगेल्या पक्षांत हांनी सांगलें तूं चिके एक्टीव आसा जावन तूं राब म्हणून सांगलें. व्हेरी गुड. तशें हांव फर्स्ट टायम वोटार राबून 14 वोटारी बारीक कश्टारी कसं म्हळ्यार म्हाका ते जनाल संपर्क चेड नाशिल्लो. भोवशा हांव एक विद्यावंत गांवांत म्हणल्यार ती जनान सपोर्ट करूं नासलो. ताजे नंतर मात्र म्हाका जनाल संपर्क चेड जाले. म्हगेल्या कामा वयरी जनान म्हाका 3 फावटी पुनरायके केलें. 3 फावटी पुनरायके करतना हांव 2 फावटी प्रेसिडेंट जालो. म्हळ्यार तेन्ना मिसालाती आयले. सामान्य येतना 2.5 वर्स जालो. नेक्स्ट फावटी वापस हांव बीन जातना सामान्य आयले. अशें ते 2.5 वर्सां म्हळ्यार फर्स्ट टर्म हांव विरोध पक्षाचो नायक. तेदना आमगेले टीम आडळितान आशिल्ले. तेदना खाली 4 जन मेंबर मात्र आमगेले पार्टीचे आशिल्ले. नेक्स्ट टायम गेले 13 9 जन आमगेले जाले. नाही तशी तुम्ही आणत असताना कसं ते ग्रामपंचायत मेंबर जावन असताना जेव्हा प्रेसिडेंट जावन तुमकां पुरस्कार मेळ्ळेले आसा साणूरू ग्राम प्रेसिडेंट. फर्स्ट टायम राबताना कसं नाही अवकाश मेळ्ळी जाल्यार सेकंड टायम राबताना google.org म्हणल्यार एक संस्था तांणी कसं केलें म्हळ्यार तेन्ना मनीशंक गूगल इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन जाल्यार google.org म्हळ्यार ते इंडियन काउंटर पार्ट म्हळ्यार इंडियन ऑपरेशन तांणी google.org म्हणून केलें हांगा. ते तुमकां तसं इंटरनेटान तूं गूगल म्हळ्यार पुरोजनाक असो विशय जाल्यार मेळटा. तशी तांणी गूगल कंपनीन मणिशंकर अय्यर म्हणून त्या केंद्राचो ग्रामीणाभिवृद्धी सचिव आशिल्लो. तांणी सांगलें आमी इनोवेशन इन लोकल गव्हर्नन्स म्हळ्यार हे आतां लोकल गव्हर्नन्स पंचायत म्हळ्यार एक लोकल गव्हर्नमेंट हातूंत कसं न्ही इनोवेशन कोणी करनासल्यार तांकां आमी फेलिसिटेट करताची 5 लाख कॅश अवॉर्ड दिताची. ते कशें करचें म्हणून तागेलो गायडन्स मी तो म्हणालो. आतां पळय आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटका एक प्रवर्धमान येवता जाल्यार 2 स्टेट हांगा चिक्के हे सेल्फ गव्हर्नमेंट पंचायत राज व्यवस्था चिक्के ग्रासरूट लेवल वतस जावन तुमी हांगा 29 ಜಿಲ್ಲೆ 29 ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ तेदना 33 ಜಿಲ್ಲೆ 29 ಜಿಲ್ಲೆಂತೂ तुम्ही ओपन कॉम्पिटिशन करायचे खंयच्याय पंचायतांनी ताका एप्लाय तशी कर्नाटकांतूय करायची. कर्नाटका 5 पंचायतां तुम्ही हॉनर करायची म्हळ्यार फेलिसिटेट करायची. आंध्र प्रदेशा 5 जणांक 5 लाख म्हणून दियाची. तांकां कसं म्हळ्यार एक क्रायटेरिया घालायची
कसं म्हणल्यार सुरेख एज्युकेशन म्हणजे ग्रामीण भागांतू पंचायता मुखांतर एज्युकेशना तुम्ही कसं एक प्लॅन्स आनी कोर नासल्यारी प्रोजेक्ट आनी कोर नासल्यारी इम्प्लिमेंट कोर नासल्यारी जेन्ना ताजे निमती प्रेजन जावन आसल्यारी ते तुम्ही हायलायट करून ताका एक सबटायटल्स दिले म्हणजे कस कसन तुम्ही केला एक करेक्ट दोन एज्युकेशन जाल्ले मागीर हेल्थ हेल्थ अँड न्यूट्रिशन म्हळ्यार तांगेले आरोग्य आनी पोषणे खातीर पंचायता दाखोवन तुम्ही कसं एक प्रोग्राम्स आनी हाड आसल्यारी तांतू कसं इनोव्हेशन्स हाड आसल्यारी ते तुम्ही प्रेझेंट करायचे दोन्ही ताजे नंतर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन त्या टायमार ग्रामीण भागांत करंट नंतर गांव मस्त आशिल्ले तुम्ही तंत कसं साधन कोर नासल्यारी ते मागीर बरें म्हणून नेक्स्ट रूरल वॉटर सप्लाय म्हळ्यार तुम्ही ग्रामीण भागांत गोतस बारी दूर दाखवून बांयत उदक नडकालो बोरवेल नाशिना 1 किलोमीटर लाईन नडबोका तुम्ही ते वॉटर सप्लाय कसं एक इनोव्हेशन करून आसल्यार ते दवो रिसोर्स मोबायलायझेशन तुम्ही आता टॅक्स कलेक्शनाक रिसोर्स मोबायलायझेशन कसं एक तुम्ही प्रोजेक्ट ते तशें 5 विधान तुम्ही कसं साधन केल्यार ते सेक्टर वायज तुम्ही अप्लाय करायची म्हणून सांगलें तेदना पंचायत हांकां मेंबर्सां तांकां एक उपग्रह आधारित तरबेती दत्त आशिल्ले म्हळ्यार सॅटेलायट्स म्हळ्यार बेंगलोरांतू सॅटेलायट आसा थंय एक टायमार एक टायमार तरबेती जावची म्हळ्यार आमी ते टीव्ही येद्रा बसून ते तरबेती घेवचे थंय एकलो कॉर्डिनेटर आसता तसं तेदन ते होड विशय आतां पुरा पुरा आसा तेदन नाशिल्ले तसं उपग्रह आधारित तेदना तांणी म्हणलें हेब्बಳ್ಳಿ म्हणलें एक गांव ग्रामीण कुडिव ನೀರು ಪೂರೈಕೆನ मस्त साधन केला तुम्ही ते पळोवका म्हणून सांगलें तशें हांव पळयतना एकलें अयो तांच्या पयशे आमगे सानूर ग्रामांत मस्त साधन जाल्ला आनी हेब्बಳ್ಳಿ कसले दाखयता पूण हांव आमगेल्या गांवांत हांव कसं केला तें पुरो तांकां दिलें तेदन म्हळां ನಿಮ್ದು ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಡ್ದು google.org ನವರು ಒಂದು ಓಪನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ तेदन म्हाका कळ्ळें आम्ही कसं केला म्हळ्यार तेदना फुडें आमगेले पंचायतांतू एक 125 कडेन पब्लीक टॅप आशिल्ले 125 पब्लीक टॅप्स म्हळ्यार गांवांत ते अर्द किलोमिटर एक पब्लीक टॅप आशिल्ले आमगेले पंचायत आडळीत आयली मागीर आम्ही वार्ड वायज एक मिटींग केलें मिटींग करून सांगलें पळय तुमकां तुम्ही सकाळी उठान एक अर्द किलोमिटर दूर एक उदक म्हळ्यार कशें म्हळ्यार एक कॉन्क्रीटा टँकी ताका एक बोरवेला दाखवून पंप घालून उदक घालताशी ताका सुत्त टॅप तुम्ही कळसो बाल्दी राखून रपचे उदक केन्ना येता म्हणून राखून रपचे ಕೆಲವು ಜನ ಮಿಗೆಲ್ ಬಾಲ್ದಿ ಮೆಕ್ಕಾರಿ ತುಗೆಲ್ ಕಳ್ಸು ಮುಖಾರಿ म्हणून तेगेल गडाय मागीर चेडू हांगा तांतू नाणोवचे ते म्हळ्यार ग्रामीण भागा चित्रण तुमकां गोतस थंयची सुण्याक नाणोवचे थंयक वस्त्रां नाणोवचे गरीब जाता आशिल्ले आम्ही कसं केलें म्हळ्यार पळय आम्ही स्वजलधारा योजने म्हणून तेदना अटल बिहारी वाजपेयीन एक योजने हाडलेले केंद्र सरकार कसं म्हळ्यार तुमगेल्या गांवांत खंयचेय एक कुडिव ನೀರು योजने करची जाल्यार तुम्ही 10% जनाले कलेक्ट करून दिवका 90% डायरेक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंट दाखवून ग्रामपंचायत येता उडी कशी सेंट्रल दाखवून स्टेट दाखवून जिल्हे दाखवून ग्राम येतना वेळ जाता राजीव गांधीन सांगलें 100 रुपये हांव पेटयल्यार तुमकां मेळचे 15 रुपये महात राव ताका अटल बिहारी वाजपेयीन कसं केलें 100 रुपये मेळका म्हणून सांगून 10 लाख योजने आमी केल्यार तुम्ही 1 लाख रुपये ಒಟ್ಟು केल्यार 10 लाख रुपये ನೇರ तुमगेल्या गांवांक आमी दिताचे म्हणून आमी 20 लाखाची योजने केले 20 lakhs म्हळ्यार आमी 2 lakh rupees जनाला कलेक्ट कशें कलेक्ट केलें म्हळ्यार तुम्ही येदोळते अर्द किलोमीटर दूर वचून उदक धरताची तुम्ही सकाळी 1 घंटो त्या उदका मागशे तुमगेले टायम वता म्हळ्यार आमगेल्या गांवांत तेदना सन्न कॉलनी आशिल्ले थंय पुरो 5-6 क्रॉस रोड तांतू पुरो एक 10-15 घर थंय पुरो बीडी ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ದವ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹಣ್ಣು ಕಜ್ಜಿ ಸಾಲ್ ಕಾಡ್ತಿ ದವ ಕೆಲವು ಜನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಪೇಂಟರ್ तसं दिना तांकां आमी कन्विन्स केलें मिटींग केलें पण आतां सिस्टम कशें आसा तुमगेलें सकाळी तुम्ही 6 घंटा उदक आयल्यार 5:30 घंटाक कळस दवरता बेगेल कळस मुखार 5 वरे दाखवून 7 ते तुम्ही उदक 1.5 घंटा तुमगेलें प्रोडक्टीव हवर केलें पक्कन तें ना म्हणून जाल्यार तुम्ही कसं करता आशिल्ली बिडी सूत घालता आशिल्ली दवा हें करता तुमगेलें प्रोडक्टिव्ह हवर्स स्टार्ट जाता तुम्ही 1.5 घंटे सकाळी तशी वेस्ट करा अपास सांजे तशी करताची आतां आमी कसं करता म्हळ्यार आमगे नवो सिस्टमांतू डायरेक्ट टॅपची तुमगेल्या घरा भितर येता तुम्ही कसं करूं म्हळ्यार आमी 2000 रुपये कॉन्ट्रिब्युशन म्हणून घालताची जाल्यार तुमकां बारी कश्टार आशिल्ली ती तुम्ही 500 रुपये डाऊन पेमेंट करायचे तसं म्हळ्यार थंय तेदना कंतार घेवता आसल्यार पुरो जना अभ्यास आशिल्लो म्हळ्यार कंतार किरगी घेवचे कंतार आयदन घेवचे ते पुरो आयदनान विकून येता ग्रामीण भागात चित्रण तुम्ही सिटीन तांणी पळोवचें मेळटा आतां
हळीन तुम्ही प्रीती म्हणके किती म्हण केला तेदान म्हळेला हांव एक 20 वर्सां पुडली काणी वय बा वय अशी बारी कष्ट 2005 काणी सांगता वय हे आता 2026 21 वर्सां पुढे आमगेल गांव म्हणणे प्रत्येक गांवांत तसले चित्र अशें करेक्ट तेदान आमी कसं केलें म्हळ्यार तांकां नवें एक सिस्टम म्हणलें कसं म्हळ्यार आमी बोरवेल आसा हें आसा तेंचे टँक आसा आमी कसं करता म्हळ्यार त्या टँकची हायट करता तेदान प्रेशर डेवलप जाता आनी पुरा लेवल रोड ताका पूर आमी पायपलायन घालता घरांक पळय आमी तुमी दिलेल्या दुडवान तूं पायपलायन घालताचे आमी सरकाराच्या पास तुमी कितले दिताचे 500 रुपया दिताचे 50 जणांक घरान दिल्या 25,000 जाले तेदान 25,000 भितर एक 50 घरा पायपलायन घालो मेन पायपलायन घालो वता मेन पायपलायन दाखवून एक अर्दींचे पायप तुमी घेयाचे आनी एक जंक्शन बॉक्स करता एक मीटर दिताचे ते मीटर आमी दिताचे तुमी कराची आनी तुमकां म्हयन्याक 10,000 लिटर उदक आमी हे रितीन सप्लाय करताचे तुमी दावकाला बोर दवरीत ओवर टँक करीत कसं नाही करीत तुमकां कसं नाही राखून रावचें गलाट करचें कसं नाही ना तुम्ही कितले दिवचे 500 रुपीज डाऊन पेमेंट आणि प्रति महिना बिल येत न्हू 100 रुपये दियाचे 15 महिने भितर तुमगेले इनिशियल कॉन्ट्रिब्युशन 2000 जालें आनी तुम्ही 50 रुपये दियाचे तेदान मस्त जन केबल आनी घालयताली तेदान केबल 100 रुपये दिता तुम्ही मनोरंजन खातीर 100 रुपये स्पेंड करताचे तुम्ही तुमगेल्या जीवनावश्यक वस्तू उदका खातीर एक 50 रुपये करायचे म्हणून तांकां वही म्हणून दिसलें करेक्ट म्हळ्यार सुरेख कसं म्हळ्यार तांकां कन्विन्स दॅट इज इम्पॉर्टंट कन्विन्स करूंक जाय नासल्यार पर्सुएशन करूं मना ओलिसू मना वरिके मना ओलिके ताजे नंतर आमगेले कानून आसा ना ना हें सिस्टम हरता तुमी येवकाची आमी पुरो जन एकले करूं जायना मेन रोडार कोण आसाची तांकां 2000 रुपये घेतले कसं म्हळ्यार तांणी पुरो बँका कामां वताले नवाचे केजार एज्युकेटेड तांगेले दुड्ड आसा तांगेले 2000 घेतले कोणाक साथ दिना तांगेले 500 रुपये दिवन डाऊन पेमेंट गेले आमगेले वट्टू टॅक्स कलेक्शन आसा 25% तांगेले खातीरच आमी रिजर्व दवरता त्या दुडवान तुमकां म्हळ्यार तांकां दुड्डू दिल्यार ते मिसयूज जाता आमी कसं म्हणल्यार तुम्ही वचून एक अंगडी फिक्स केली त्या अंगडी दाखवून जंक्शन बॉक्स मीटर पुरो हाडायची 1,500 रुपये आमी ताका पे करताची तुमी पे करता म्हणून तुम्ही 500 रुपये मात्र पे केल्या परत 1,500 रुपये आमी त्या तुमगेले फंड आसा पळय तांतूं दिताचे म्हळ्यार त्या 1,500 रुपये हे धाडले 3,000 रुपये तांकां आमी अशी हें केलें म्हणून ताणें आमगेल्या गांवांत एक 2-2.5 वर्स भितर 125 पब्लीक ट्याप ಬುಚ್ಚುನು 600 घरकड कनेक्शन जावन उदकय सेव जाल्लें एनर्जी सेव जाल्लें आनी फुडें आमकां हाका खर्च जाता तशें आतां आदाय येवचें स्टार्ट जालें आमकां एक म्हयन्याक 25-30,000 आदाय येवचें स्टार्ट जालें वेरी गुड मागीर एक 5 वर्सान कितलें जालें म्हळ्यार आमगेलें टॅक्स कलेक्शना पयशे चड वॉटर बील कलेक्शन जालें म्हणून ताणें म्हाका दिसलें अयो हेब्बळ्ळी कांय ना एक हें आसा कसं टँक आसा तांतूं उदक घेताचे आमगेर हांगा तशें न्ही घरकड घेता म्हणून हांव हें म्हगेलें कसन हें मादरी आसा एक 5 वर्सां हांव कसन केलां तें हांव प्रोड्यूस बरा हा रुपारी आनी ताका पुरो फोटो घाल आतांचे म्हणके सॉफ्ट कॉपी दिवच्या वकाळ आशिल्लो फोटो काडून तें बरें केलें कडेक आमगेलें फस्ट 1000 एप्लिकेशन आयलें तो आमगेले 100 भितर आयले आमगेले जे केलां कडेक 100 भितर येताना आमी केलेले पट्टी दिवन अशा पुरोची टीम आयले 6 टीम आयले आमी चेक करूंक वैकी नैकी सांगिल्लें वै चेक करून 10 आयले मागीर धंत आमी केक आयले 5 लाख रुपये ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ 2008 ಇಸ್ವಿ वेरी गुड आणि ते मेळचे भारी म्हणजे इनोव्हेशन इन लोकल गव्हर्नन्स म्हणजे आमकां सरकारान अशें सांगनी सरकारान उदक फ्री दियाची म्हणून सांगिल्लें ताका कशी इन्कम म्हणून कोत्ता आमी जनां लागीं कलेक्ट करून जनरेट केलें इन्कम जनरेट केलें तांकां सवलतय दिले आनी म्युच्युअल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाडयला आमी गांव नीरू नैर्मल्य समिती म्हणून केलें आमगेले पंचायता मिटींग जाताना 1 घंटा फुडें प्रति वार्डाचे दोक तेक जनाक बसून पिपल्स पार्टिसिपेशन केलें तेदान तांणी कसं न्ही पायपलायना दोश की उदक कसलें येना की तें सांगताचे ते आमगेले पंप ऑपरेटर्स तांगेले मध्ये एक बांधव्य वाडलें म्हळ्यार एक पिपल्स पार्टिसिपेशनांत एक सस्टेनेबल सिस्टम डेवलप जालें वेरी गुड ताका इनोव्हेशन इन लोकल गव्हर्नन्स म्हणून तेदान 5 लाख रुपये आमकां google.org तांणी आमकां पंचायताक दिले आणि कसं 5 लाख तांणी घालताना हें तुमी उदकाचे खातीरच यूज करता म्हळ्यार ताजे खातीर आमी कसं केलें म्हळ्यार तांतूं 3 किलोमीटर पायपलायन केलें आनी एक 12,000 लिटर टँक करून आमगेल्या स्कुलाक हायटार आशिल्लें उदक वचना आशिल्लें हाजे मुखार उदक दिलें म्हळ्यार केरे न्ही केरेगेचे आमकां ते उदकाचे साधने खातीर मेळ्ळेले 5 लाख दुड्ड उदकाच्या अभिवृद्धी खातीरच आमी खर्च केले तशें आमकां फस्ट मेळ्ळेले आंतरराष्ट्रीय गूगल ग्राम पंचायत पुरस्कार ते फस्ट टर्म हांव अध्यक्ष जावन आसता सेकंड टर्म आसतना आमकां एक भारत सरकारान कसं सांगलें म्हळ्यार शौचालय युक्त मुक्त न्ही शौचालय युक्त बयलू शौच मुक्त
अच्छा जाल्यार भायर बऱ्यादेच्या वयान शौचालय 100% जावता पूण पिंगडिंगर स्कीम पुरो दिल्ले तेदन आमगेलो हांगा सुभाष कामत म्हणून आशिल्लो तो सॅनिटरी पुरो आशिल्लो तो पंचायत मेंबर जावन आशिल्लो मागीर तालूक पंचायत सदस्य जावन ताण मस्त हेल्प केलें कसो म्हळ्यार 1200 बेजीन फ्री जावन दिले जाल्यार मागीर सरकारा दाखोवन 600 रुपया प्रोत्साहन मेळटा तशें तशें आमी दानील सहकार घेतले सरकाराचें अनुदान घेतलें आनी आमी अवेरनेस कॅम्प करून पुरा कडेन शौचालय केले 100% आमगेल्या गांवांत शौचालय गावना आनी उदका कनेक्शन गावना म्हळ्यार दोन्ही एक शौचालय दावक आनी ते क्लीन करून उदकाय दावक तूं खाली शौचालय दिवन उदक ते दोन्ही प्रोवायड केलेले ती 2 वर्स भितर आमगेले 1700 घर 6000 पॉप्युलेशन 1700 घरांतूय टॉयलेट कोणूय भायर बहिर्देश येवचे ना तशें आमगेले तेन्ना बहिर्देश मुक्त शौचालय युक्त प्रथम ग्राम पंचायत म्हणून उडुपी जिल्ह्यान जावन आमकां तेन्ना प्रतिमा पाटील राष्ट्रपती आशिल्ले निर्मल ग्राम पुरस्कार हे एक राष्ट्र प्रशस्ती निर्मल ग्राम पुरस्कार हे तुका कुडियो नीरू हाजे खातीर अंतरराष्ट्रीय प्रशस्ती तशी 2 टर्मांत दोन्ही प्रशस्ती आमगेल्या पंचायतान मेळ्ळे तुम्ही त्या नमने योचना करून चिंतन आमचे कसं म्हळ्यार आउट ऑफ द बॉक्स करता म्हणून सरकार कसं की कानून करता ताजे प्रकार असल्यार ते कानून केलो पडे समजायना जना पावना आम्हीच कसाले करू नये इनोव्हेशन्स व्हेरी गुड एक्सलंट तुम्ही इतले पुरा केलेले ना एक ग्रामात जनांक एक आधार मेळ्ळो एजी कोडगी म्हणून तेदन आमगेलो मूरणे हणकासु आयोगದ अध्यक्ष आशिल्लो तो पंचायता बग्गेची अध्ययन करताना ताणी मागीर सगळे स्टेटाक सानूर मॉडेल म्हणून प्रेझेंट करलो ताजे नंतर सगळे स्टेटांत पब्लिक टॅपच गेले आता तुम्ही पळयल्यार सगळे आमगेले स्टेटांत पुरा कडेन मीटर घालून उदक दिताची बिल कलेक्शन करता तेव्हा आम्ही बिल कलेक्शन करता फर्स्ट आम्ही सिम्प्युटर म्हळ्यार कंप्युटरा पयलीं नेक्स्ट सिम्प्युटर म्हळ्यार तुमी आतां KSRTC बसार वता आतां प्रायवेट बसांतूय आसा एक सणा तुमकां सणा टिकेट दिताची जालें आतां पुरो मेस्कामांतांनी तसल्यांत तें आमी 15 वर्सां फुडें आमगेल्यान इंट्रोड्यूस केलें म्हळ्यार तुमी खुशी विषय बोरोन बिल्ल दिताना मस्त मिस्टेक जाता ताण मागीर कसं एक मोसूय करीत कार्बन खावन एक बिल करीत कार्बन घालून आनीक बिल करीत हांतू तशें करूं जायना वतना लोड करताची म्हळ्यार तागेलें फुडली रिडींग तितलें म्हणून लोड जाता आतां रिडींग केल्ली कुडल्या तें बिल्ल जनरेट जाता आनी ताणें खंय मोस करता तशें ना आनी पारदर्शकताय असल सिस्टम आमी इंट्रोड्यूस केले तशें जावन आमगेलें तें पुरो इनोव्हेशन इन लोकल गव्हर्नन्साक आमकां 5 लाख रुपया तेदना बहुमान दिलेलें वंडरफुल तशीच तुम्ही बाईक रॅली करून वेलफेअर 2016 आताची बारीक पुडणे 2016 डिसेंबर 25 आमगेले हेजमाडीन आमी एक विश्व GSB संमेलन म्हणून आयोजन केल्लें एक 25,000 जन आमचे गेले पुरा ओट्टो जाल्यानीचे आमी विश्व मट्टार ओट्टो जाताना आमी नेशन फर्स्ट म्हणलें एक प्रोग्राम घेवका म्हणून मनायलें तेदना मनोहर प्रभू पारेकर आमगेले रक्षणा सचिव जावन आशिल्ले एक आमगेले समाजाचे व्यक्ती आमचे गौरव ताजे नंतर ताण एक विशय सांगिल्लो आसा कसो म्हळ्यार आतां गडिकाय व सैनिकांक कसनी एक दल्ल्यार अवघड दल्ल्यार दुर्मरण दल्ल्यार सरकार कितले की ताका परिहार दिता ते कसं म्हळ्यार एक मॉनिटरी जाल्यार तागेलें तें जीवन पर्यंत तो अंगविकल जावन आसता येना आसता ताका इमोशन्स आसता तेदन कसं जाता म्हळ्यार गायाळू सैनीक आसाची तांकां वन टायम दिताची ताका लायफ लाँग जीवन करकना वता गायाळू हाजे खातीर कसं फंड सरकार हाडना ताका ताणें कसं केलें म्हळ्यार तुम्ही देशा सैनिका खातीर दिसा 1 रुपया कॉन्ट्रिब्यूट करायचे आमगेल्या देशान 140 कोटी जन आसात कनिष्ठ एक 50% कॉन्ट्रिब्युशन केल्यार दिसाक कितले जाले 50 कोटी रुपया 365 म्हळ्यार कितले की 1000 कोटी जाली तसले एक फंड ताणें एक साउथ ब्लॉक दिल्लीन सिंडिकेट बँकांत एक डेडिकेटेड अकाउंट ओपन केल्लें आनी एक 2015 ಆಗಸ್ಟ್ 15 आमगे नरेंद्र मोदीने कॉल दिले पण अशें रक्षणा सचिवान एक डेडिकेटेड अकाउंट ओपन केला तुम्ही पुरा कसला 1 रुपया कॉन्ट्रिब्यूट करून वर्सा 365 रुपया म्हणून ताण केले देशा खातीर एक कॉल दिलेले आम्ही समाजान स्वीकार केले आम्ही समाज हे आमगे देशाचे एक भाग आमकां नेशन फर्स्ट समाज देश असल्या मात्र आमगे समाज आसता आमगे घर आसता आम्ही देशा खातीर कसं कोरका म्हणून आम्ही कसं केलें म्हळ्यार आम्ही पुरो समावेश करताना पुरा एजड येवचे म्हळ्यार एल्डरली येवचे चिल्ड्रू कोणी येना समावेशाक तांकां कसं मोटिवेट करका म्हणून आम्ही कसं केलें म्हळ्यार कोण कोणाले बुलेट बाईक आसा आमकां गोत सांगात आतांचे यंगस्टर चिके बुलेटार वताले कशें म्हळ्यार ताका एक कर्नाटकी एक हाता टॅटू तसले आनी एक मॉडर्नायज्ड चल्लो ताका आमी कसं एक
दिवका energy जबाबदारी flow म्हणून होय. आम्ही एक रजत रजत म्हणून एक आशिल्लो गेला एक बुलेट बाईक तागेलो एक 4-5 जण यंगस्टर अशे ताका सांगले पळय मरे एक बुलेट रॅली आमी गोवा दाखोवन करुया सो येदे जनां ಒಟ್ಟು कर ताणें 15 जनां ಒಟ್ಟು गेले आमी कसं केलें म्हळ्यार महालक्ष्मी देवस्थान थंय पणजी थंय दाखोवन वसंत पार्सेकर म्हणून गोवा चीफ मिनिस्टर ताणेच फ्लॅग ऑफ करून आमी एक बाईक रॅली केली तू वयतांतस पळय आमी हांव म्हळ्यार पिलियन रायडर म्हणून बाईक हांव सोडलें न्ही बाईक सोडता म्हापशे बशिल्ली तशें आमी आयलेंची तशें 15 दिवस आमी गोवा टू केरळा कसं म्हळ्यार आमगेलो समाज मायग्रेशन सेकंड मायग्रेशन फर्स्ट मायग्रेशन खंय वेस्ट बंगाला सरस्वती न्ही फर्स्ट मायग्रेशन सरस्वती नदी तीरा ऐकून आमी हांगा येया कोस्टल आहे सेकंड मायग्रेशन खंय पोर्चुगीज धाळी जाली मागीर आमी पुरो गोवा दाखोवन साऊथ केनरा उडुपी कासरगोड केरळा कॅलिकट तशें तशें जावन त्या उडगासा खातीर आमी तेदनाचे एक मायग्रेशन त्या बेल्टारीची आमगेले चड कॉन्सन्ट्रेशन आसा आमी कसं केलें म्हळ्यार एक पब्लीश केलें कसं म्हळ्यार आमी घायाळू सैनिकां निधी खातीर ಒಟ್ಟು करता आसची कोणी दुड्ಡು दिवं जाल्यार कॅश दिवचे ना 365 हाजे डीडी कार्ड ताजे अकाउंट नंबर पुरो दिल्ले आमी पुरो पब्लिशांनी केले खंयचे व्हॉट्सअपार मागीर अंतो पुरो पब्लीश केले तशी करायची ಕೆಲವು ಜನನು 3650 ದಿಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನನು 36500 ದಿಲ್ಲೆ ಎಕ್ಲೆನು 3,65,000 ದಿಲ್ಲೆ ಎಕ್ಕಳೋ ಸುಬ್ರಾಯ ಬಾಳಿಗಾಮ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಸ ತಾಣೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸುಬ್ರಾಯ ಬಾಳಿಗಾಮ ತನ್ನಿ ದಂಪತಿ ती माय अर्था सरली तन्नी बंटवाळ चेंची तन्नी मैसूर आसूचे GRS फॅन्टसी पार्क तन्नी ओनर ताणे एक तागेले व्हडलीक जावन 50 वर्सां ताका 75 वर्सां म्हणल्यार बैलेल्या निमगेले आतां आमी इतले आमगेले अनुकूल पुरो आसा आमी व्हड कार्यक्रम करुया सांगलें की ताका ती म्हणाली पळय व्हड कार्यक्रम करचे आमकां सारकें कश्ट ना जाल्यार आमी इतले सुखमय जीवन करता जाल्यार कारण कोण आमगेले सैनीक तांणी थंय आमकां रक्षण दिनी म्हणून जाल्यार आमी इतलें नेಮ್ಮदीर जीवन करूं जायना तांगेल खातीर आमी कसं की व्हड अमावंट दिवया मागीर सांगलें की पळय कल्पना पळय ते मम्मा त्या कल्पना येवन तेदना सैन्याक दुड्ಡು दिवका जाल्यार मस्त एन्क्वायरी जाता म्हळ्यार तुमगेले दुड्ಡು ते कशी लिगली दुड्ಡು जावका कोणकी एकल्यान ते इल्लीगल कोण दुड्ಡು केला जाल्यार घेना तांणी तशें करून कडेक 30 crores ते घेताची म्हणून अशें 30 कोटी रुपये तांणी सैनिका खातीर डोनेट केलेले तें आमकां कळ्ळें 2014 इस्वींत हे विशय आमकां कळ्ळो तेन्ना मल्पे समावेश जाताना तांकां दंपती तांकां आमी थंय चीफ गेस्ट जावन आपयले म्हळ्यार आमकां एक मादरी आमगेले एक समाजाचे एक दंपती तांणी तांगेले 50 वर्साचे वैवाहिक जीवन आचरणे खातीर देशा सैनिका खातीर 30 कोटी रुपये व्हड अमावंट दिवका जाल्यार तांकां कसन प्रेरणा म्हूण सांगतना ते मागीर ते समारंभाक सांगलें अशें अशें म्हाका मना आयलें प्रोग्राम व्हड करीत कितले कितें जाणां आपयत जेवण घालीत वैभव ककट करीत जाल्यार एक नेಮ್ಮदी मेळना हें आतां आमकां एक नेಮ್ಮदी म्हळ्यार आसूं आमगेले खातीर एक तांगेले प्राणार्पण केलेले घायाळू सैनिका खातीर कसं की दत्त आसूं म्हणटा तेन्ना आमकां प्रेरणा ते आयलें आमगेले समाजाचे व्यक्ती 30 कोटी करता जाल्यार आमी एक सण प्रजनांक कलेक्ट करुया म्हणून आमी तशें तें स्टार्ट केलें आमकां भारी खुशी म्हळ्यार 15 दिवस भितर 1,01,81,000 रुपये ಒಟ್ಟು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ರೀಚ್ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ म्हळ्यार ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ येता येता थंय ಒಟ್ಟು करून भारी खुशी विशय कळ्ळो म्हळ्यार नोव्हेंबर 8 तारखेक डिमॉनिटायझेशन घोशणा जालें मला काही गोत ना मोदीन 8 घंट्याक सांगलें आनी तुमगेले नोट पुरो डेपॉझिट केला पुरो बँकांतू विंगड व्यवहार ना नोट चेंज करचेंची आमकां डीडी खंय मेळटा दलारीची बँकांत आनी जनान कश्ट पावन ते लायनार म्हणून डीडी घेतली डीडी दिवन दिवन 25,000 डीडी ಒಟ್ಟು जाल्ले आमकां 25,000 डीडी म्हळ्यार विंगड 1,01,81,000 तशें आमी ते नांव आमी राष्ट्र रक्षा निधी म्हणून दवरलें राष्ट्र रक्षा निधी बाईक रॅली म्हणून आमी यंगस्टरां ಒಟ್ಟು कडेक आमगेले कितलो पॉप्युलर जाल्लें म्हळ्यार आमगेले 15 दिसाचे बाईक रॅली जावन आमी 1,01,81,000 मनोहर प्रभू पारेकर हँड ओवर केल्ली मागीर ಕಾರ್ಕಳ आनी मुडबिद्रेचे एक यंगस्टर ಒಟ್ಟು 100 ಜನ मुडबिद्रे टू ಕಾರ್ಕಳ बाईक रॅली करून तांनीची सण सण डब्बी करून आमी डब्बी डेली दुड्डू घालताची ते मागीर वर्सांतल्यान पावयतात म्हणून तांनीचे अभियान स्टार्ट केलें म्हळ्यार मोटिवेशन जालें 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये तांगेले कसं की कॉइन व्हरता ते मागीर वर्स जातना तांणी ते अकाउंटाक घालचे म्हणून एक डब्बी वितरण तांणी केलें तुमगेले प्रेरणेन तांकां आमकां प्रेरण दिलेले हांनी सुब्राय बाळिगा दंपती आमगेले प्रेरणे तांकां मेळ्ळे तशी एक नेशन फर्स्ट म्हळ्यार एक विचार रॅली बाईक रॅली तशी तुम्ही दुड्ಡು ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅತ್ತತಾಯ आमी हानी सानूर नरसिंह कामत हांगेलागी हांगेल सांप्रयेचे सांप्रन आसतना ग्रास रूट लेवल सुकून लिडरशिप आनी तांगेल बाईक रॅलीक कशी हांनी पुराय काम केलें तशीची हांगेले निर्मल ग्राम
हंगेल चाणूराक एक लायक एक नाव राष्ट्रमट्टा नाव हाडयले इंटरनॅशनल लेवलार नाव हाडयले म्हणा विषय अंतू ऐकलेले असाची आता अनेक ऐकूच्या मस्त आशिला ना आम्ही मुकावेल अंकण अंतू सूर करया आम्ही अनेक मस्त विषय घेऊन येताची म्हण सांगताची हंगा आम्ही मुक्ताय करताची.